पेडण्यातले पायलट असा हे आता मोदी सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जाल्यार आयची परिस्थिती पळयात. हांव त्यांच्या वांगडा आयज शेड उबो आसा. धड एक पत्र आहा तोय बी सारको ना आणि प्रत्येक आमदारान ह्या पेडणे तालुक्याक मुख्यमंत्री दिलो, उपमुख्यमंत्री दिलो सरकारान, पण हे साधे जे समस्या जे ग्रामीण भागातल्या लोकांच्यो ते समस्या सुद्धा सोडोवपाक सरकाराक शक्य जाले ना. आयज गेल्या एका आमचो जो आमदार आता स्थानिक आसा, पयलींच्या आमदारांचे हांव घेवनूच बसना कित्याक तेंचे कडल्यान अपेक्षाच नसल्यो, पण तो आमदार स्वता म्हाज्या वांगडा भोंवन सुद्धा ह्या बस स्टँडाचेर ह्या स्टँडाचेर पायलटांक आमी खूबदां व्हिजीट दिल्यात की तेणी सांगलेले आपुणांक तुमी संदी दियात, आपूण तुमचे शेतीचे काम जातकूनच करतलो म्हणून. पण आयज आमदार जावन वर्ष उलाटले तरी आमदाराक हे 100 फावटी ह्या वाटेन येता वयता. ह्या पायलटांची दशा दिसना काय. तांच्यानी डिजिटल करचे पण ह्या गरीब एक्चुअली ह्या पायलटांक सरकारान कितें तरी म्हयन्याक मानधन दिवपाची गरज आसा. त्यांचो धंदो पयलो जाल्यार ते पोट सुद्धा भरूंक शकना, पण तो धंदोय ते सोडूंक शकना कित्याक बारीक सारीक ते रिणांनी आसा म्हणून. पण सरकारान असल्या घटकांक विनाकारण करोडांनी पयसो विनाकारण डेव्हलपिंग करपाच्या नावार पिड्ड्यार करच्या पेक्षा ह्या पायलटांक कितें तरी अनुदान सरकारान जाहीर करपाचें अशें हांव मागणी करतां. प्रत्येक आमदारान आमकां ही आश्वासनां दिल्या. ही आश्वासनां आमकां 15 वर्सां जाली. 15 वर्सांत एकय आश्वासन आमचा खरा झाला जावकच ना खरा. इतक्याच आणि काय आम्ही करणार.